काल रात्री नरेंद्र मोदी सरकारान एक नवो विक्रम आख्खे जगाचेर केल्लो आसा। काल रात्री तेणे पेट्रोलाचेर 10 रुपया आणि डिझेलाचेर 13 रुपया वाडून म्हणजे टॅक्स वाडून आख्खे जगाचो एक नवो विक्रम केल्लो आसा। म्हणून पयली हांव नरेंद्र मोदीचे हांव कॉंग्रॅच्युलेशन करता, अभिनंदन करता, कारण आख्खे जगाचेर हायेस्ट टॅक्स करपाची कंट्री म्हणजे पेट्रोलियम प्रोडक्टाचेर सगळ्यांत चड टॅक्स लादपाचो विक्रम नरेंद्र मोदी सरकारान केल्लो आसा। सगळ्यांक खबर आसा की काँग्रेस सरकार आसतना 130 ते 140 पर बॅरल डॉलर आशिल्लो रेट। तो पर बॅरल डॉलर रेट जो आसा तो सगळ्यांत कमी जाल्लो आसा, म्हणजे जवळजवळ 23.38 US डॉलर पर बॅरल जाल्लो आसा। म्हणजे 159 लिटर्स असता एक बॅरलान, आणि आयचे रेटीन जर पळयलें जाल्यार एक बॅरल जितूंक 159 लिटर आसा तेजे 1772 रुपये जाता इंडियन करन्सी। हाचो अर्थ पर लिटराक 11 रुपया 14 पैसे, सो पर लिटर इट कॉस्ट देम 11 रुपीज 14 पैसे। आनीक आयज जो रेट तांणी केल्लो आसा तो रेट खूप वाडिल्लो आसा। पेट्रोल आयज बाजारांत घेवपाक गेल्यार 71 रुपया 26 पैसे जाल्ले आसा आणि डिझेल 70 रुपया 39 पैसे। म्हणजेच हो केंद्र सरकारान गेल्या 6 वर्षांत नरेंद्र मोदीन 17 लाख करोड रुपया फक्त पेट्रोलियाच्या टॅक्साचेर आयज कमयल्ले आसा। आयज देशांक कोविड-19 खातीर एक वेगळो तरेचे लोक सगळे स्ट्रगल करतात। आज ते शेतकरी, ल्हान व्यापारी, ल्हान वर्कर्स, कोण धंदो करता ते सगळे स्ट्रगल जातात, सगळे त्रासान पडलेले आसा। ह्या टायमार सरकारान जितले कमी रेट करपाक जाय तितलो करपाक जाय आशिल्लो, त्याचे उलटाक सरकार आयज टॅक्स वाडयता। हाजे वयल्यान हो कितलो इनसेन्सिटिव्ह सरकार केंद्राचो, आणि ताका गरीबाचे कांयच पडलेले ना, ताका फक्त पयशे लुटपाचे आसात। तेन्ना आमी ह्या सरकारा कडेन मागतात तूं इमिजिएटली हो रेट आसा तो आशिल्लो तसो एक कॉस्ट प्रायसाचेर कर, जो मेरेन इकॉनॉमिक मेल्टडावन आणि कोविड-19 इश्यू चालू आसा मेरेन।